Hello students, today we will see a factorization method from the unit quadratic equation and here the question जो असा तो sure short असा. So for 3 marks it comes under section C. So we will see how to solve with the factorization method. So एक इक्वेशन गिवन असतले. ओके सो हांगासर फर्स्ट आयडेंटिफाय कराच हांगा एक्स स्क्वेअर आसा हांगा एक्स आसा आनी हो कॉन्स्टंट टर्म आसा. ओके सो तुमी सायड बाय एक रफ वर्क कराच कंपल्सरी ना कोणाक डायरेक्ट जमता तेंच्यानी डायरेक्ट कराच कोणाक जमना तेंच्यानी अशा मेथडीनूय केल्यार चलता. सम मिन्स मिडल टर्म कितलो आसा 19 आनी प्रोडक्ट मिन्स फर्स्ट टर्म आनी लास्ट टर्म. सो हेंचे मल्टिप्लिकेशन करप 6 इंटू 8 6 8 जा 48. ओके सो हांगासर कितलो टर्म येयलो तुमचो 48 येयलो. आतां कितें करपाक जाय तुमकां 48 ह्यो खंयच्या टेबलान येता पळय तो पळोवपाक जायो आनी तेजी टोटल आतां आमी जर म्हटलें जाल्यार आमकां एक टेबल खबर आसा 8चे टेबलान आमी म्हणटले चल येता 48 येता. पण तुमकां कितें हांगा फायंड आवट करपाक जाय की 8 6 जा 48. ओके सो ह्यो जो टर्म्स आसा तो येता मल्टिप्लाय केलो जाल्यार. पण हेंची इधर प्लस करपाक जाय. आतां प्लस केलो जाल्यार 14 येतलो आनी मायनस केलो जाल्यार कितलो येयलो 2 येयलो. ओके प्लस ऑर मायनस आमकां कितें फायंड आवट करपाक जाय टेबल अशें फायंड आवट करपाक जाय मल्टिप्लाय करून की तेजी टोटल कितली येतली 19 येतली. सो तुमी हांगा पळोवंक शकता हे दोनूय टर्म्साची प्लस केले जाल्यार 14 मायनस केलो जाल्यार 2. सो ह्यो टेबल आमकां हांगासर यूज जावचो ना. सो नेक्स्ट टेबल जो आसा पळय सो तो हांगासर तुमी पळयात 16 3 जा. ओके 16 3 जा कितले 48 रायट. सो आतां आमी 16 प्लस 3 केलो कितलो येयलो टोटल 19. ओके सो आमकां ही वॅल्यू हेका मॅच जाता. सो दोन टर्म्स आसा पळय हांगासर जो फॅक्टरायझेशन मेथड्स मीन्स स्प्लिटींग द मिडल टर्म. सो मिड टर्म आहा पळय तेका तुमी दोन नंबरान डिवायड करतले. ओके म्हणजे तो एक टर्म हांगासर आतां आमी दोन नंबर घेतले सो मिडल टर्माक आमी स्प्लिट करतले इंटू टू टर्म्स. सो हांगासर 16 आनी 3 आसा. सो पळयात 6x स्क्वेअर आतां सॉल्व करतना कितें करपाक जाय सारकें पळयात. आतां फर्स्ट टर्म मायनस आसा सो मायनस उरतली. एंडींग टर्म तुमचो प्लस 8 आसा प्लस 8 इक्वल टू 0 येतलो. आतां हांगासर मायनस आनी प्लस हे केन्नाच चेंज जावचे ना मिन्स हांगा ज्यो कितें सायनी आहा त्यो एज इट इज उरतल्यो. आतां खंयचोय टर्म आहा तुमचो व्हडलो टर्म खंयचो 16. ओके सो 16 नंबर जो आसा तो फर्स्ट बरेयाचो. सो एक्स आसा कोण हे न्हू वेरिएबल सो एक्स येतलो आनी दुसरो कितें उरलो तुमचो 3x. ओके दोगांकूय 16x आनी 3x. आतां ही सायन जी आसा ती आपूण हांगासर कितें करपाक जाय थिंक करपाक जाय आनी ती सायन पूट करतले. सो आतां कशी थिंक आतां पळयात हांगासर कितें करतले तुमी सपोज जर तुमी हांगासर प्लस घातलो. ओके सो मायनस प्लस कितें मायनस सो 16सून 3 काडपाचें पडलें कितले उरले 13x आमकां जायो कितलो 19 रायट. सो हांगासर तुमकां सायन कितें घालूंक जाय एज पर रिक्वायरमेंट कितें जी हांगासर जायी पडटली पळय मायनस मायनस प्लस. सो टोटल 19x येयलो मायनस मायनस प्लस सो टोटल केलो जाल्यार 19x येयलो. सो हांगासर नेक्स्ट ग्रुप कराच. ओके हांगासर जे हांगा ग्रुप करतले पळयात दोन दोन पेरांचे. ओके सो हांगासर पळयात हांगा 6चो फॅक्टर हे स्टेप कंपल्सरी ना कोणाक सपोज जर कळना जाल्यार तेंच्यांनी पळयात की फुडले जे टायप आसा पळय ते कशे करतले ते. सो एक्स कितलो आहा 2 आसा मायनस 16चो फॅक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू एक्स एकूच आहा म्हणून हांगा एक्स 2 आसा स्क्वेअर म्हणजे एक्स 2 मायनस 3 इंटू एक्स प्लस 8 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 0. आतां आमी हो ग्रुप केल्लो पळय सो पळय हेंचो 16x पर्यंत आहा पळय तितलो ग्रुप कराच ह्यो एक ग्रुप करा. आतां हेच्या भितूंतलो कॉमन घेयाच ह्या पेरांतलो आनी ह्या पेरांतलो कॉमन घेयाच 2 2 हो आनी हो एक पेर जालो सो एक भायर घेयाच 3 हांगा 3 आसा ना सो नेक्स्ट एक्स हांगा एक्स आसा. ओके सो एक्स घेतलो आतां कॉमन ना 3 हांगासर कोण कॉमन ना ह्या एक्साक आनीक कोण कॉमन ना ह्या एक्साक ह्यो कॉमन जालो. सो कॉमन ना ते हांगा बरयात इन ब्रॅकेट 3x मायनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8. ओके अशें येतलें. मागीर हांगा इम्पॉर्टंट मायनस आतां हे पेराक आनी हे पेराक पळया कॉमन आसा कोण
ह्या हितून आनी ह्या हितून कॉमन आसा ना. सो जेन्ना कॉमन ना तेन्ना टर्म कितें घेतले 1 घेतले. सो आतां हांगासर कॉमन ना खंयचे 3x. आतां हांगासर प्लस आसा सो व्हेरी इम्पॉर्टंट हांगासर सायन कितें जातली पळयाच मायनस प्लस कितें जातली मायनस. ओके सायन चेंज जातली सदांच ही सायन हेका मल्टिप्लाय करून हांगा बरोवपाक जाय आनी हेजे मल्टिप्लाय केलो काय हे येतलो. आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इन फॅक्टरायझेशन ह्यो ब्रॅकेटांतली आनी ह्या ब्रॅकेटांतली व्हॅल्यू जी आसा पळय ती कितें येतली सेम येवपाक जाय. जर हांगा मायनस आसा हांगा प्लस आसा जाल्यार तुमचे प्रॉब्लेम हांगासुनूच रॉंग वयतले. ओके सो नेक्स्ट तुमी दोन टर्म्स आसा ते बरे. आतां पळय एक तुमकां कळ्ळो ब्रॅकेटांतलो एक टर्म येयलो ह्यो ब्रॅकेटांतलो 3x - 8 आनी दुसरो जो आसा तो 2 × x कितें येतलो 2x. सो 2x - 1 = 0 येतलो. ओके सो हांगासर 3x - 8 = 0 और दुसरो हे बरयतलो 2x - 1 = 0. सो एक ब्रॅकेटांतलो बरोवप आनी एक ह्यो 2x ह्यो -1 हो पळय हांगासलो. सो हांगासर मागीर सॉल्व कराच 3x = 0 मायनस आहा तो +8 जातलो. सो x = कितें जातलो 8 आनी हो 3 आहा तो डिवायड जातलो. और हांगासर कितें जातलो 2x 0 मायनस आहा तो +1 मायनस आहा तो जेन्ना अदर सायड वयता तेन्ना सायन चेंज करतलो. 0 + 1 1 आनी हो डिवायड जातलो. सो तुमचो हांगासर